की वास्को सिटीन येदो व्हडलो मोठ्या प्रमाणार फूड फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता। हांव खरें करून कॉंग्रेच्युलेट करता सिद्धू, शैलेश आनी निखिलाक आनी तांच्या सगळ्या टिमीक की येदो मोठो शो तांणी आज हांगा पुट अप केला वास्कोकारां खातीर। आनी खरोखरच म्हाका दिसता की वास्कोन खंय तरी बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी जायत आसा। असली फेस्टिवल्स केन्नाच वास्को जायनाशिल्ले। एक तर आमकां पणजे नाल्यार मडगांव वचचें पडटालें, पूण ह्या तिगूय भुरग्यांनी बरें धाडस केलां की वास्कोन एक बरो शो घालपा खातीर। म्युजीक तुमी स्टेज पळयात नाल्यार ताचे डीजे हे करा, बॅटल ऑफ बँड्स आसा, म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचे वास्कोकारां खातीर उत्साह निर्माण करपा खातीर एक वायब्रन्सी एक वायब्रन्सी हाडपा खातीर ताणें एक प्रयत्न केला। ताजे खातीर तांचें अभिनंदन। हांव सगळ्या वास्कोकारां खातीर मागता की हे 3 दिसाचें फेस्टिवल आमचे लोकल भुरगे हे आसात ते आज फुडें सरले। सो म्हाका दिसता आमच्या लोकल भुरग्यांक प्रमोट करप आनी एक बरें प्रमोटूच करप न्ही, त्या निमित्यान आमकां बरें एक एंटरटेनमेंट हांगा दिसून येता। बरे फूड स्टॉल्स तांणी घाल्यात आनी त्या खातीर हाजो सगळो आस्वाद ह्या 3 दिसांत सगळ्या वास्कोकारांनी घेवचो। बरें वास्कोकारांक एक विशालकायची गजाल कित्याक म्हणटा पयले वास्कोकार फूड फेस्टिवल जाल्यार म्युजीक फेस्टिवलाक पणजे मडगांव वयताले, पूण आयज हे वास्कोन घडटा फूड फेस्टिवल वास्कोन घडटा। हांव खरेंच ब्लॅक एंड ऑरेंज हे ग्रुपाक सिद्धू शेट्टी हे ग्रुपाक खरेंच तांकां हांव शाबासकी दिता की हे तेमी ऑर्गनायज केलें आनी वास्कोकार हे फर्स्ट टायम येतलें ऑर्गनायजेशन जालां। डिफरंट स्टॉल सगळी गोंयकारांची टेस्ट फूड जेवणाचो, तशेंच गोंयचे उर्राक काजू पेणी तो टेस्ट केवदान तो खरें म्हाका थंय खरें लायक जालें। केन्ना बीन आमी पयलें की हो सगळ्यात चडसो म्युजीक फेस्टिवल जावपाक आनी कसलो फेस्टिवल तो आमचे वास्को भायर एक तर आमचे पणजे जाता नाल्यार नॉर्थ गोवन जाता। सो आमी कितें चिंतलें की आमी वास्कोन आमी घडोवचो। सो 2-3 वर्सां आमी ट्राय करता, बट ह्या वर्सा आमी थारिल्लें की आमी करपाचें। सो आमी लोकल आमचो MLA आहा मिस्टर राजेश साळकर तेजे कडेन गेलो आमी हो प्रपोजल करपाक। तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हटलें की तुमी फुडें सरा, ऑल कायंड्स ऑफ तुमकां कितें सपोर्ट मेळटा तो आपूण तुमकां दितलो। सो तशेंच ह्यो म्युन्सिपॅलिटी आमची लोकल म्युन्सिपॅलिटी आहा तेंच्यांनी हेल्प केलें विथ हेल्प ऑफ राजेश साळकर। आनी आमचे कितें आहा लोकल ट्रेडर्स आहा, बिजनसमॅन आहा, तांकां सगळ्यांक एकठांय करून आमी सुद्दां स्टॉल्स बीन आसात एट पार वीथ एनी फेस्टिवल दॅट इज इन गोवा आमी आतां घडोवन हाडला। तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें 3 दिसां मे 5, 6 and 7 आमी सेग्रिगेट केला की फर्स्ट दीस आमचो लोकल टॅलंट आसा तो आमी शोकेस करपाचो आमचो वास्कोचो। आनी डे 2 आसा की आमचे बेसिकली आमचें कितें आहा की डे 2 इज अ DJ नायट। सो आमच्या वास्कोन कितें DJ म्हणल्यार क्लबिंग बीन कांय ना व्हडलें इतलें मोठे प्रमाणेन। सो आमी एक फामाद DJs हाडला डे 2 खातीर। सो तुमी येया आनी प्लीज एक्सपिरियन्स करा एक क्लबिंग एनवायरमेंट कसो आसता तो आमी वास्कोन हाडपाक ह्यो निर्माण करपाक आमी ट्राय केलेलो आसा। आनी डे 3 आसा तो बॅटल ऑफ बँड्स आसा। सो लोकल जे बँड्स आसा तेंच्या खातीर आमी कॉम्पिटिशन दवरला।